हिंदू स्मशानभूमी मारदोल हेच्या उर्वरित जे काम जे आसा ते कामाची बुनयादीचो फातर घालपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात। अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे ह्या भागातले जिल्हा पंचायत सदस्य श्री दामोदर बाब नाईक, सरपंच सौभाग्यवती हर्षाबाई गावडे, बाकीचे सगळे पंच मेंबर्स, ह्या हिंदू स्मशानभूमीचे कमिटीचे अध्यक्ष श्री अंकुश बाब, बाकीचे सगळे सभासद, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ, ज्यांनी फाटले पावटी जी कमिटी आशिल्ली त्यांनी फुडाकार घेतिल्लो त्या कमिटीचे सदस्य, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां खास करून माय मोगाचो नमस्कार। ह्या अशा कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे आरडीचे इंजिनियर श्री चिन्मय बाब। खूब बरें दिसलें की हिंदू स्मशानभूमी मारदोल ही एक महत्वाची आणि मुख्य जाग्याचेर आशिल्ली स्मशानभूमी। म्हजे मतदार संघान जवळ जवळ आज 17 आमी ऑलरेडी स्मशानभूमी बांदिल्ल्यो आसात, ताजे रिनोवेशन केल्ले आसात। टोटल आनी आमचे 9 स्मशानभूमी काम सुरू आसा। हे आमचे परत ताजे उर्वरित काम सुरू आसा। आमी एक ध्येय दोळे मुखार दवरलेले आसात, खरोखरूच माझे ग्रामीण विकास यंत्रणा जे खाते सुद्धा दैव सुयोगान मजत कडेन आसा, या प्रत्येक ग्रामीणातल्या ग्रामीण भागात म्हणजे अंत्योदय जे तत्व जे आसा त्या तत्वापर्यंत पावपाचें म्हजें खातें आज कार्य करीत आसा। आणि अथक प्रयत्नान खास करून कमिटीचे सातत्यान आमचो फॉलोअप असल्या कारणान आज त्या कामाचो शुभारंभ जाता। खरें म्हळ्यार हें काम आमचे फेब्रुवारीन सुमार आमचें सँक्शन जाल्लें आशिल्लें, परंतु आमकां इलेक्शनाचो कूड मागीर पावस म्हणून आमी सुशेगाद करपाक राविल्ले आसात। हांव कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां बरो कॉन्ट्रॅक्टर पडिल्ले आसात। हांव कमिटी कडेन मागतलो की तांणी आपलें अशें काम हें स्वता फुडें रावन करून घेवचें। आनी खरें म्हळ्यार आज 7 वर्सां जालीं हांव आमदार जावन, त्या पावटी गेले, पूण कशें आसा फॉलोअप नासल्या कारणान काही जाणांक राजकारणाक येवजले असल्या कारणान ते काही गोष्टी एखादे प्रलंबीत उरले आसतले, पण देव सुद्दां पळयता जें काम जावपाक जाय तें जावपाक जाय आणि तुमच्या सगळ्यांच्या अथक प्रयत्नान ते काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात। आमी लोकां खातीर, म्हजे पंच, म्हजे सरपंच जे आसात ते लोकां खातीर काम करतात। आमी केन्ना हांगसर राजकारणान हाडलें ना आणि न हाडपाय ना, कारण आमी जे काम जे करता ते ठरावीक वैशिश्ट मनशां खातीर न्ही, तर सर्वसामान्य जो मनीस जो आसा, तो बहुजन समाज जो आसा आणि एकंदरीत ह्या ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक जेका खरोखरूच आज स्मशानभूमीची आज गरज आसा। कारण स्मशानभूमीची गरज केन्ना पडटा जेदे वेळाचेर एक आमचेर आकांत येता आणि अशा व्यवस्थेतून आपल्या कुटुंबाचे दुःख ती पेलतली का तेजे क्रियाक्रम करपा खातीर सगळे पुणयतले। आणि म्हणूनच अशा पार्श्वभूमीचेर आमकां प्रत्येकाचेर हें संकट येता, प्रत्येकाच्या आणि ते सांगून येना किंवा आपण पूर्व तयारी करतलो, कारण ही पूर्व तयारी आसप हें तितलेंच महत्वाचें आसा। आणि जशें आमी बाळ जन्माक येता तेन्ना आमी बरो तरेचो पाळण्यान घालून ताका आमी बारसो फुलांनी सजयतात, पूण वता आसतना सुद्दां सुंदर जागा आसची, ताका आनंदान आणि सगळे जे स्मशानभूमीचेर येतले तांकां बरे तरेची साधन सुविधा मेळची, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचें हें काम आमी आज हातान घेतिल्लें आसा। आनी कामाच्या बरोबरूच हांव इतलेंच म्हणटलो की आज म्हाका खूब बरें दिसलें टोकणाय करता हांव ह्या सगळ्या कमिटी मेंबराची, की सदांच हांव जेदे जेदे वेळाचेर ह्या मसणीचेर येता त्या वेळाचेर खूब निव्वळसाण आसता। आणि निव्वळ जर ही मसण जर आसली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सुद्दां खूब उमेद येतली नवें नवें काम करपा खातीर। आणि सुद्दां जर हेच्या व्यतिरिक्त कितें जर काम जर उरलें जाल्यार तुमचें काम हांव पूर्ण करून घेतलो अशी म्हजी तुमकां सगळ्यांक एक सांगणें आसा, एक ग्वाही आसा। आणि ह्याच स्मशानभूमीचें काम एक जाता तितलें बेगीन पूर्ण करून ती परत तुमच्या स्वाधीन करतलो अशें एक म्हजें तुमकां एक उतर जावन आसा। तुमी सगळे आयले, थांबले, त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। असोच तुमचो तेंको बाकीचे सुद्दां डेव्हलपमेंटल काम करपा खातीर आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता। आणि जे काम आमी लोकां खातीर करतात किंवा जो कोण काम करता ताजे बरोबर तुमी रावचे इतलेंच म्हजें नमळाईचें मागणें। वट्ट 21 लाख रुपये हें आसा, हेका आमचो पेवर्स येतले, बाकीचे थोडेशें काम आसा तेवूय काही गोष्टी येतले आणि जे तेंच्यांनी जे कितें मांडिल्लें तें सगळें काम पूर्ण करपाची आमची तयारी आसा।
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.